श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मुलकी नरसिंह देवाक पायम पडताची आमगेल काशी मठाचे परमपूज्य स्वामी श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल चरणाक वंदन करताची श्रीमद् भगवद गीता चॅप्टर 1 हाजे 33 श्लोक आज आमी पळोवचार आसती. आयचे श्लोकांतू 33, 34, 35, 36 चार श्लोका वैर मी ध्यान दिव्या. येदोळताय सेम अर्जुन युद्ध भूमींतो कृष्णा लोटस. कृष्ण तक पार्थसारथी जावन आस. अर्जुन युद्धाक म्हूण मुखार सोनू कृष्ण परमात्माक ते रथ युद्धभूमी मध्ये आंड्राबाई म्हूण सांगून जाला. युद्ध मदेंतू येताना कौरवाले साइड आशिल्ले पुराय तागेले शत्रु म्हणून लेखून तो मुखार सून गेलो आशिल्लो अर्जुन. आतां ते सगळेची कौरव सैन्य पळोवन शत्रु म्हळ्यार भावने वचून ताका आनी पुराय मेगेले भावंड हे पुराय मेगेले आचार्य मेगेले लेखतले मेगेले सक पुराय जने अंत आसती म्हणून तागेले बल खुंदूच आसूर जाता. हाका कारण कृष्ण परमात्मा तो ताका मुखार वचून पळय तुगेले युद्धांत कोण पुराय आसा ती तुगेलेची पुराय संबंधीक आसा ती म्हणून ताणें किडयले निमित्ती ताका तसले एक नमून विचार तागेले मन बदलसुच्या कारण ह्या पुराय कसला चलतर असं म्हणारी अर्जुनाक अशी एक द्वंद्व परिस्थितीन तो कृष्णान कसला आंड्राबोच म्हणारी श्रीमद भगवद गीताचे ताणें ताका उपदेश करचार आसा. तक मात्र तो एक मूल कारण जावन आसल्यारी सगळे प्रपंचाक आमी आजिताय पुडी जाल्यारी चोल ना येयले तशीची आजीक हांव तुमगेले तराक सांगतरस कशें की म्हाका किंचित कळेल आशिल्लें तुमकां सांगतरस तशी मुखारीची हेच भगवद गीता आनी जनरेशन्स टुगेदर आमगेले प्रपंचाक एक दारी दीप एक मार्गदर्शन जावन आमकां दिल्लेलें हे कृष्णान. सो आतां 33 3rd श्लोकांत अर्जुनान एकची द्वंद्व परिस्थितीची तो पुढील श्लोकांतू 32nd श्लोकांत आमी पळोवचे गेल्यार ताणें एक सांगचें म्हाका कसनय कुडवना म्हाका हातपाय कडकडटा म्हाका तोंड सुकला म्हाका म्हगेले हातां दाखून गांडीव जरवतर आसा म्हूण ह्या पुराय सूचन ताका जावची तसले तागेले लेखतला पळोवन जावची तसले तागेले फिलिंग्स तो डिप्रेस जावचे आसा स्टार्ट जाता. तो फुल्ल तागेले संबंधीक कोण शत्रू म्हूण लेखला की तांगेले वैरी माय पास येवचे स्टार्ट जाता. आतां तेच श्लोकात मुखार सुनू ते 33rd दाखोवनी तेच परिस्थिती रस्तो ते श्लोक कसो म्हणू अभय प्रसाद आतां तुमगेले तराक सांगता. ओम येṣhām arthe kāṅkṣhitaṁ नो rājyaṁ bhogāḥ sukhāni च त इमे vasthitā yuddhe prāṇāṁs tyaktvā dhanāni च. For whose sake is the throne, for whose sake is the kingdom, and envied by all of us just for luxuries, pleasures, comforts? What richness, what comforts? अर्जुन कृष्णाला सांगता मग आमकां हे पुराय जावका व कृष्णा. फुडली श्लोकांत ताणें गोविंदा म्हूण रेफर केला. गोविंदा हे पुराय आमकां जावका व आमकां अगत्यस्व युद्ध हे पुराय मेळून आमकां दिवश मारून घेवन आमकां सूख भोगचार आसव आमी त्या सिंहासनार बशीत अशें आसव आमकां ते पुराय रिचनेस ते आस्ती पुराय आमकां जावका तशें आसव म्हूण तो बेजारारी कृष्णाक सांगता. आतां ताजी पूर्ती अर्थ आमी पुराय श्लोक जातरी चिके इन्नर डीप अर्थार आमी वचा. आतां 34th श्लोका अभय प्रसाद कंटिन्यू करता. ओम āchāryāḥ pitaraḥ पौत्राः tathaiva च pitāmahāḥ mātulāḥ श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधनस्थिताः. पण वपास तो रिपीटेडली हाजी फुडें ताणें सांगला अर्जुनान वपास ताका दोळे ತರ दिसचे तसले तागेले संबंधीक तागेले शत्रु भावनेर न्हय तागेले संबंधीक भावनेरी तो तांकां पळोवचा स्टार्ट करता.
āchāryāḥ pitaraḥ म्हळ्यार आचार्य पुढे सांगला द्रोणाचार्य कृपाचार्य तगेले गुरु uncles तगेले मांतु बप्पा all their paternal side uncles, their sons, their grandsons, nephews, fathers-in-law, his brother's father-in-law. He had many brothers. Duryodhana side 100 brothers. So all their fathers-in-law and all relations, their children, their grandchildren, all their lives are at risk and they are standing arrayed in the battlefield ready to fight. तक अर्जुनाक मस्त ತಂಗೆಲ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೈತಾ ಅನಿಕೆ ತಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಮರ್ತವೆ ಓಮಿಗೆಲ್ ಸಂಬಂಧಿಕಾಚ್ ಓಮಿಗೆಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಕಪುರ ಮಾರು ಒತ್ತವೆ ಅಮ್ಮಣು ತಗೆಲ್ ಮನ್ ಅನಿಕೈ ಕುಂದು ಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜತ್ತ ಅತ್ತ 35th ಶ್ಲೋಕ ತಮ್ಗೆಲ್ ಮುಕ್ಕಾರಿ. ಓಂ ಏತಾನ್ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಘ್ನತೋಪಿ ಮಧುಸೂದನಃ ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು mahī-kṛite. सगळे जगत ते मोणजला तर 3 लोकाताय वतरस अर्जुन. हे मधुसूदना म्हळ्यार मधु म्हळ्यार राक्षसाक द डीमन कॉल्ड मधु was killed by Krishna. So he got this name Madhusudana. And then he says, I do not want to kill, hey Madhusudana, I do not want to kill any of these people who are standing in front of me. I have no intentions to kill them, even though they have any intentions to kill me. That's okay, but I'm not going to do anything to them, even for the throne of the 3 worlds. आमकां 3 लोक जावन आशिल्ले तसले साम्राज्याचे ते सिंहासन आसा त्यावरेन म्हाका अगत्य ना. तूं हे मधुसूदना तूं तसो एक मधु म्हळ्यार एक राक्षसा संहार केल्लो तुका मन वचन हांवें तूं पुराय जनाले अंतर्यामी पुराय जनाल मन अंत आशिल्लो पुराय जनाले विशय कळलेलो आशिल्लो हे एक विशय अर्थ जायना हांवें कृष्णा मधुसूदना म्हाका बिनी हें काम तूं दिवं नाका म्हाका साध्य ना. हांव तांकां खंयच्याय कारणाक खंयच्याय सिंहासनाक त्या 3 लोकांचें सिंहासन आसो म्हाका हें नाका. म्हाका कसलेय हाजे निमित्ती फायदो ना प्रयोजन ना. सिंहासन मेळना कसं करचें आनी कोणूय आसना ती तांकां पुराय दिवश मारून म्हाका सिंहासन जायवें म्हूण तागेले मनांतले भावना तो कृष्णा लेगी सांगता. आतां 36th श्लोक आमी आयकुया. ओम निहत्यादात्र राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः. हे देवा अर्जुनाल मन की कितले गून तो दुर्योधनाक खंयच्याय रितीर तो शत्रू म्हूण पळयतना आतां अर्जुना सांगता धृतराष्ट्राले हें चेडू धृतराष्ट्र म्हूण अंत पर्टिक्युलर्ली सांगतारस म्हळ्यार संजयान एक्चुली धृतराष्ट्राक हें पुरे काणी सांगचें ते कशी चलतरस तागेले ते दिव्य दृश्टी ताका ते एक वर आशिल्लें संजयाक ते पुराय ते कुरुक्षेत्र जावची तसले ते दृश्य तागेले दोळेद्रा जाल्ल्या वरी तो ते तागेले पॅलेसांत तागेले अरमनेंत बैसून धृतराष्ट्राक काणी सांगतर युद्धभूमी चलची विशय आशिल्ली तशीची लायव्ह सांगतरस आमी पुराय आतां यूट्यूब लायव्ह म्हूण चॅनलार पळयतात तेदना देवाले टायमारी हें दिव्य दृश्टेरी संजयान धृतराष्ट्राक सांगचें. अर्जुन सांगतरस धृतराष्ट्राले चेडू धृतराष्ट्राले संबंधीक म्हळ्यार दुर्योधनाल बावंड अंक पुराय दिवश मारन म्हाका कसो लाभ आसा वॉट विल आय gain any happiness? So he did not want to derive any happiness by killing them. तसले ತಂಗೆಲ್ ತೈಲ್ ಸಂಬಂಧಾಚಾಕ ದಿವಸ ಮಾರ್ನು ತಕ್ಕ ಕಂಚೈ ರೀತಿರಿ सुख जो संतोष मेळटा ना म्हणून अर्जुन कृष्णालेगी सांगता. कसं एक भावन पळय कृष्णाने एक परिस्थिती रे ताका आण सोडला म्हळ्यार मेटेरियलिस्टीक अटॅचमेंट इन द वर्ल्ड. आमी ह्या पळय पळोवचें गेल्यार आमकां
दिसाय दीस आमगेले दिननित्य जिवनांतू आमी एक मनशाल वयरी विपरीत प्रीती दवरचे. जो एक मनशाल वयर विपरीत द्वेष, जो मत्सर, जो स्वार्थ असल पुराय आसतना ह्या भगवद्गीता आमी वाजिता आमकां एक अर्थ जाता. कसन म्हळ्यार आमगेले ह्या लायफ एक्चुअली इट इज टेम्पररी. ओपा सांगता आसा ह्या जनन मरणाच्या सायकलां भितरी इट इज अ टेम्पररी लायफ. आमी आशिल्ले तितले काळ आमगेले कसो आमगेलें जिवन आसा की तें कृष्णाक अर्पण. कृष्ण परमात्मा आमगेले भितर आसचे आत्म ताका कनेक्ट जावन आसता. ते आत्म तागेले एक सर्वेंट म्हळ्यार आमी एक ताका एक तागेले एक सर्वीस करच्याक आमी भुंयचेर आसा ती. त्या सर्वीस करच्या आमी कृष्णार्क अर्पण करतना तागेले साव करतना आमी कसं केल्यार रे कृष्ण परमात्मा हें तुगेले खातीर म्हूण आमी अर्पण करचें आसा. तशी कसं न्ही निस्वार्थ भावनेरी आमी आसूं का म्हूण हांगा अर्जुनाक जावचें एक नमून स्वार्थ भावन तो मेगेलो वो मेगेलो म्हूण तागेले एक्चुअली ही इज नॉट इन टू हीज वर्क नाव. ही इज नॉट इन टू हीज ड्युटीज. Actually, he is in the battlefield to fight with his enemies, but he is not fulfilling his duties. He is filled with a mist of emotions, which is unnecessary. म्हणतानी वायट जान ह्या वायट जानाक संहार करूंक कृष्णान सांगचें जाल्यार आगेल मनांत त्या वायट जान म्हगेल संबंदीक काम म्हूण. सो तसले द्वंद्व परिस्थितीर आसता. आमी ह्या चॅप्टरांत चिके वग्गी मुखार सितर आसत कसले म्हळ्यार ह्या अर्थ एकूलाक सादारण म्हळ्यार ताणें प्रती एक श्लोकांत ताका खंयचे रितीरी तागेल्या मनाचे भावना चेंज जातारस कुंदवतारस ही इज बिकमींग फीलिंग लो अर्जुनाक फायट करूं जाताना म्हूण तें विवरण दिलां. आमी जल तितले वगी आतां चॅप्टर 1 कंप्लीट करतरी त्या कृष्णान एक उपदेश करूं स्टार्ट करतानाच पळय तांत मेळचे तसल आनंद तांत मेळचे तसल विचार ते मस्त अपार जावन आसा एक समुद्रचो. हांव तुमकां अर्थ सांगतना म्हाका कळलेले रितीर सांगता जाल्यार तुमी वपास तें आलोचन करून यू कॅन एप्लाय टू द एग्जाम्पल्स अँड एक्सपिरियन्सीस फ्रॉम योर लायफ थ्रू योर विजडम अँड हॅव अ ग्रेटर मिनींग ऑफ दीस भगवद गीता. आमी तशीच हाजे पूर्ण ताचे अर्थ विचार करताची आमी मुखा वयले एपिसोडांतू 37 दाखोवन श्लोका आयकुया. आतां आजीक हांगाची आमगेले 33 to 36 श्लोकास कंप्लीट करता ती. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.